संगम देवालय तशीच आमगेले स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आजी होड एक दिवस इथे आमगेले वर्देन स्वाम्याल पुण्यतिथी. वरदेंद्र वरुदिमचे नावाची अन्वित केलं स्वामी. तांकां वरुदिमचे म्हळ्यार भारी प्रीती. तांगेले होड एक प्रीती विषय अन्नदान नित्य मठांतू ते कालाक आयचे म्हण की नाही पंचपक्वान 200 जाण जेवण करत. स्वामी हे पुरा समाज आमकां नक्का म्हूण सोंगून सोण जेवन त्रिचनापळी वचून रबिले. कावेरी नदी तीरार थंय सुकृतेन स्वाम्याक आश्रम जालो. आमकां खंयचें नाका नाका थंय कोण दर केसय कोणेय नात थंय गेलेरी नित्य अय्यंगार असय नव्हते तांकां मठान संराधन. स्वाम्याक अन्नदान म्हळ्यार भारी प्रीती. प्रत्येक विशयान तो वयता न्ही अत्यंत निष्णात. आमी शॉर्ट कट उलयताय रे कळ्ळें तुका कित्या सर्व तांणी खंयच्यात निष्णात न्हय. यंत्रतंत्र कलाविदम यंत्रांत मॉडर्न सायन्स म्हणून सांगता ती. हांगाची बसरू आसले स्वामी ताका सांगिना ह्या सूचना स्वाम्याक एक टेलिग्राम पेटोवंक निमच्या पुरोय टेलिग्राम आसा ते वेळेरी भुवनेन स्वाम्यांनी ते वेळेर तांगेल काळाक मठा टेलिग्रामा कॉपी ब्रिटीश राणी आसना तिका पेटयल्या ते तुका रिप्लाय तिगेल चेरडून जाल्या तेका ते चेरडाक आयुश्य आरोग्य मागतस. ते काळात मेघ पंत पळचे ताचे मेळ्ळें आमकां ताची तेशी आतां म्हणजे टेलिग्राम म्हणशी आतां ना टेलिग्राम आतां टेलिग्राम ना फोन ना कांय ना मोबायल फोन आसा. सांगमा जंगमा वाणी संस्कृतांत ते घे मोबायलाक आमकां काय गोत ना असो. तशी स्वाम्याने हे काळाक हांगा सूचना स्वाम्याक टेलिग्राम पेटोवंक ते हांगा वायट जालें. वायट जावचे आनीक हांगा देखून हांगा खबर पावयल्या मंगळुराक तेचे हांगा कडचे मंगळुरा आसूचे. स्वाम्या आर्जंजान पेटोवंक आतां पावना 2 दिवस वता. स्वाम्यानी ती केलें हाडयन टेलिग्राम हाजें प्रवर्तन करचें कशी म्हणून घेन अशी वय वय स्वाम्यान कसरी रिपेर केलें तें रिपेर करून सम केलें टेलिग्राम गेले ते येयले हांगा समजल्लें टेलिग्राम कोण गेल्लें तांकां आश्चर्य अशी स्वाम्याक भेट्टू येयले ते हांगा. स्वाम्यान कशी आमकां दिसान ती केल्लें टेक्निकली भारी. एक पंत मंजेश्वर आसा ती ट्रेनारी ट्रेन अर्ध वाटेर राब्बिने वचना मुखार स्वाम्या वचका स्वामी देवले इतलें जालें म्हूण वायट जालें म्हूण चमकल इंजीन रुमांत कशी हाजे रिपेरी अशी जायत कळ्ळें कसरी निसरान तें सम केलें ताका जाम काय जालें वेवस्था केली मनान गेलें वेवस्था केली स्टार्ट जालें. स्वतः स्वामी कुर्ची करताले मठ हांवें कस कुर्ची ती कुर्ची कशी पिंगल्या रे जाम काल तुका देवयात बेसुयात राबुयात तसल कुर्ची एकच स्वाम्यान स्वतः केलेली. आतेस कितलकेची दैसा रास ती कुर्ची आमकां दिसता रामेश्वरम आसा.
तसले पुरा स्वाम्या कळताना खंयचे विषय कळला म्हण ना स्वाम्या 16 भाष एक दोन्ही नाही 16 भाष येताली. आता आपण सांगी ना अरबी शिकताल स्वामी मुक्त जमजा स्वामी मेरे जीवन पर्यंत तू अध्ययन करतसु का म्हणून शास्त्र एम भारतीय संस्कृती स्वाम्यांक अरबीक शिकू का खंय कसल्यार अरबीक शिकचे आमकां आमगेल कसरे आसता तूं जाल्यार स्वाम्याल मन तांतीत आसा म्हण कोळ काम काम फर्स्ट आमगेल शास्त्र कशी म्हगल्यार प्रतिपक्ष कशी आसा म्हण ताका स्ट्रॉंग कसा रे म्हण कोळचे आमगेल विचार आंगेल नाही आंगे ना शास्त्रांत पूर्व पक्ष म्हणते आमकां शास्त्रांत तो कस कस आनी सांगच्या पुरो म्हण आलोचन करतली आनी ताजे वयर चर्चा करतली तेज्यान आपणान मत कसं मागीर सांगचे आमगेल खंयचे शास्त्र काढा तें उलोवचें सुरवेत तुगेल बुद्धी तर सांगतली मागीर आमगेल बुद्धी सांगतली हे आमगेल शास्त्र. तशी अरबीक कशी अरबीक शिकताले म्हगल्यार तर नायत्यान आमकां लागला रब्बू नानवे तो काल फडता घालताले अरबीक शिकच्याक फडता घाल न्हू आयकून अरबीक शिकिल्ले मुक्त जमच्याक सौख्य ना स्वाम्यांक तवेल जाल्यार अरबीक तेच वेळेर ब्रिटीश वायसरॉय बॉम्बेंत आसा तो स्वाम्या बेडका म्हणयलो ताचें नांव आसा आमकां विसरली वेलिंग्टन तो आयलो स्वामी बारी बुद्धवंत कसो न्हय म्हगल्यार हाका स्वागत कोरका गंमत कोर न्हू स्वाम्यान ती गेले म्हळ्यार ताणायपचे वाटे रे दोन हस्ते दवरली रूप मेट्ट जळो ती हस्ते ना ताका हें घालचें चामर घालचें ताण नोट करनी ताका बायलेन नोट कर हें खंय देखून चामर मारता आसन ती वापस चडली वापस देवली तिने नोट केलें आनी भितर गेली उलयत जाल्या नंतर तिने निमगेन फामेली हें कसा नाही म्हणून आमी हाजे रिपेरी हांगा सामकेल ताजे ब्रॉड येस मदस मू फॅन आमकां जाल्यार स्क्रू आन ते घालाक तशीच आमगेल समाजाक संस्कृत भाशेक प्रधान जे आमकां आमगेल तंतू आमगेल वैदिकांच्याक एक जे आमकां स्वाम्यांनी ते कालाक सच्चिदानंद मुद्रणालय म्हूण केलें कित्याक केलें न्हय म्हटल्यार मठांक खंयची आस्ती आसा गे आस्ती म्हटल्यार ताबडे कोण कितें सांगचें सांगिना मठा होडी आस्ती म्हटल्यार शिष्यवर्ग वय ना म्हणून आमी सांगना ती होडी आस्ती म्हळ्यार ज्ञान भांडार खंयच्याकच आमगेल भारतांत तो रथ आहा भा मला प्रकाश ज्ञानांत रथ असेल तर भारतीय आमगेल नाही आमगेल धर्माचे अंग ते सर्वस्व मठ असेल पुस्तक ज्ञान ते ज्ञान सुचे वांटूक धरच्या नाही आमगेल्यान तसं कसन म्हगल्यार आजी खंयची कित्याक वखद कलता ते वखद ती कोणाक सांगना तेंकां दवरता आमगेल भारतांत कितले की वखदाक गुण दिसना ती कारण कितें ते सांगील जाल्यार नश्ट जातकें पा ह्यो अंधविश्वास विश्वास नाही तशेंच जाल्यार ह्या ऋषीश्वरान कितले की योग येन तें पुरा केल्या वेद पुरा तांणी घेवन दवरल्या की वांटिल्या आमगेल भारतांत संस्कृतांत कशी सांगता वेयी कृते वर्धते सविद्या खर्चू असेल तर विद्या वाडतल तर विळखय आमगेल पुरा जनांनी गुट्टू खंय गुट्टू वखद खंय बा कोणाक हे सांगू नाका
असे नाही आज कोणाक चेरडू अंकलेश ना अंग प्राय जाल्लें नस आमगेल सन प्राय मैकिन नस गुट्टू के गुट्टू कसन गुट्टू की आमका आमगेल फस्ट ते मला गुट्टू सुगना म्हणून तू ते पुराजन वंटू काम इति आमला रे धीम कात ज्ञानम हे आमगेल भारतीय संस्कृती हें कसं की आमगेल अज्ञान ते स्वाम्याक मस्त मन आमगेल मठा असेल पुस्तक पुरा प्रिंट जाम का आणि ताची एक कॉपी प्रत्येक मठा दवर का आणि प्रत्येक मठान तुई लायब्ररी असू का स्वाम्यान सच्चिदानंदा शुरवेक स्वाम्यान एक वर्धन स्वाम्यान केलेलं पुस्तक असं ते किती पुस्तक बरं इसल्या मला लॅक ना ताका पेमेंट असं ताजे कागता कुठून मेळलो आमका हे पुरा 4 की 5 वर्ष काण पुरा डिजिटल केलं मी कोणाक हातांक घालले मी इथे आम्ही रे विद्वानेव विजानादि विद्वज्जन परिश्रमम नवंध्या विजानादि गुरुवीं प्रसव वेदनाम आमकां कळतं ताजे मोल कितें म्हण कोणाक गोत नातिल्ले आनी नश्ट केल्या रे नष्ट जालें तें पुरा केलें ना ते वेळे रे तू कागता कुठून पळयलेलो त्या कागता कुठे तू स्पष्ट कोणाक किती रुपये दिम गा कोणकी मुठबद्री कोणकी आशिल्लो तागेल करान ताका संस्कृत ना पूण संस्कृत कशें मेळ्ळां आमगेल ग्रंथ पुरा अक्षर अदिक्षर वेगळा आसता हे ज्ञान आशिल्लो तें बरोवन जावचें ना तें बरोवनचें जन आसा ताका कसं नाही ना ज्ञान असेल बरोवन जा मला ताका ज्ञान संपादन करू का म्हणून तागेल विचार बरोवचें नाही आणि तो सांगता ताण बरोवचें आतां म्हणकेची वॉयस रेकॉर्डर मागीर तेनी ना न्हू ते सांगता आसता बरयता आसता तो तशें जाल्यार बरयता रे कितलकी पुस्तक तातूंत स्वाम्यांनी स्वता स्ವಂತ पुस्तक केलेलें असे बृहन्मंत्र संहिता आमगेल बड वैदिक आणि यशीच मंत्र सुका तांकां सुलभ जाम का फर्स्ट प्रिंट केलो होता कृष्ण जन्माष्टमी संबंध पावलो पुस्तक सेकंड बृहन्मंत्र संहिता हांगा प्रिंटिंग प्रेस ते वेळार कशें मिगल्या रे स्वाम्यांनीच स्वता करची ते आमगेल कोणकी प्रिंटिंग प्रेसाच्यान सांगिल्लें स्वामी इंडियांत 1890सांत प्रिंटिंगाचे येयल्या इथे त्यावेळी तो काट्टो की काट्टो ते वेळेर स्वाम्यान हांगा केल्ले म्हळ्यार कशी आसूं का स्वामी प्रिंटिंगाच्यान सांगीन आमगेली आमकां सर्वोत्तम दासान प्रिंटिंग स्वाम्यान स्वता हांगा करून ते करचे कशी रात्री 12 घंटेवरान हे काम ज्ञान वाडू काम बृहन्मंत्र संहिता हे पुस्तक हे ते सर्वे करचे 5 घंटे उठायतले येवन देवाक पूजा परिचारकान करचे ना कसरे सामान रेडी आनी गा तातूं एक चोर वस्तू वायट आसूं ना आमी देवाक चांग मात्र दिम गा तावळ मात्र देव आमकां चांग दिम का भावना स्वतः स्वामी रेडी करतले स्वामी दितले नित्य स्वाम्याक पारिजातका फूल दिम का देवाक स्वामी उत्तर भारताक वता ते थंय खंय पारिजात जाल्यार देव नित्य स्वाम्याक पारिजातका फूल पावयतालो कोट्टू पडदुಕೊಳ್ಳು ತಾನೆ ಮನಸ್ಮು ते सर्व्याकय सर्व व्यवस्थेकय स्वाम्या नित्य आमकां जालें दिताले 12 घंटे जाल्या नंतर रात्री 12 वरांनी हें काम आणि हें वपास तेच अंगार बिल स्वामी स्वाम्याक हांगा व्हड एक तेरू कोर का देवाक हांगा आमचे गेल्यान घर आसूं का काल आमी सांगिना कसले एक सब्जेक्ट तेमचे आनी हांगा आतां तें तुमी कितले की पोट्टू बाय पळोवयात ते जाग्यान स्वाम्यान मस्त जाग्यान इतिहास तांगेल गुरून वृंदावन आसूं चंगा प्रत्येकय स्वाम्यान केल्या कोरोनातील विषय ना पळया सच्चिदानंदा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट मागीर जाले हांगा तुकून भायर सरून गेले हांगा तुकून पुरा सामान हांगा तुकून मेल्ले मंजेश्वरान व्हेल्ले मागीर मंजेश्वरान तुकून बंडवाळ हाडलें आनी स्वाम्यानी प्रत्येक गांवांत राबिले कशी म्हळ्यार हळ्ळे रपचे सीन
कित्याक आता आमगेले सब्जेक्ट स्वाम्याक जाडाच ज्ञान जामका वैद्य वैद्य पण जाड मेळ का जले आत्तेंजल री सिट्टी खंय मेळतरे ही मेळा स्वाम्यान राबचे चातुर्मास खंय मेळा हडलेंत स्वाम्यान एक ना तो नष्ट जाला स्वाम्यान एक वैशिष्ट्य पुस्तक केलेलो आयुर्वेदात तो कसोलो हिंगले रे जाड असता ती जाडा चित्र सोडतनी जाडा चित्र सोडू त्या जाडाचे री नाव बरयतले इत्या कन्फ्युजन च्या नाम खंचे झाड खंचे कारणारी चुक्कू नाम झाडां तुतून ज्ञान जाम काम ताका चित्रणी सोडून सोडचे आत्तेंजलरी आमगेले मठ हांग केलो पुस्तक आसा ती आयुर्वेदाचे जी ते कशी हिंगल्या रे ते यंत्र असताना यंत्राचे आयुर्वेदिक निका ज्योतिषाक अण्णतम्माची दोन भाग होतो तो ज्योतिषनिक आयुर्वेदिक पुढे आयुर्वेदिक कळल्या ज्योतिष कळता ज्योतिष केल्या आयुर्वेदिक कळता और मॉडर्न आज होड डॉक्टर सांगून ना तो सरलो और मॉडर्न आयुर्वेदिक तागेले पुस्तक आम्ही वाचिल्लो आयुर्वेदिकांतू ज्योतिष कसं नाही ना काही ताका तंतू ज्ञान ना म्हूण जालें पट्ट सांगतात स्पष्ट चरक संहितेंतू आसा खंयच्या कालाक तुक्का ग्रहाचार वायट आसा की तावळ ऑक्कद कोण प्रयोजन नाम ते वेळेरी यथार्थ देव मला रे धन्वंतरी रूप गचन आहे सहस्रनाम तू सहस्रनाम पारायण करी तुका गुण जाता चरक संहितेत पतंजलीने सांगितलं वाक्य आहे चरक मला पतंजली तशी स्वाम्यानी कित्ते आयुर्वेद आणि ज्योतिषाक भाव दोन्ही भाव अण्णतम्मा मंत्र सिद्धी जामगा आयुर्वेदांतू येता तू कद्दाना मिल्यार मंत्र सिद्धी आसा जाल्यार मात्र तत्व ऑक्कत केल्यार गुण जाता ज्योतिषांतू येस तशीच तागेल अवस्था पळोवन जे आमकां चिकित्सा करूंक मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था अशी याची नाही आज डॉक्टर आसा ती खंयचे इंग्लिश डॉक्टर कसं नाही आज काय ना तांणी पळोवचें ना वच तें टेस्ट कर हें टेस्ट कर आयुर्वेदान कशी सांगता म्हळ्यार तागेल रीती पळोवन करी आज ना आसच्या पुर्रे तांतूय जाल्यार तशी सांगता तितलेंच ज्ञान स्वाम्यान ऑक्कद करचें न्ही तशीच जनपदांक कोळका वर्देन स्वाम्याकय जनपदांक कन्फ्यूज जमच्या ज ते खातीर हडलेंत वचून पुस्तक बरोवची चातुर्मास करची आयुर्वेदात ज्ञान जामकाम ते गुण ऑक्कदाचे गुण कोळका प्लेगाक ऑक्कद दिताल स्वामी आता दैसरांत वसूचे मला ओकदा पेट म्हणत असं रसाची ती मला वर्देन स्वाम्यान केलेली ओकदाची यो पुस्तक यो कशी म्हळ्यार रे ऑड स्वाम्यान 1986 आमकां दिसता उडपांत स्वाम्याल चातुर्मास 86 चातुर्मास 89 स्वाम्याल चातुर्मास उडपान हें पूरा अस्तव्यस्त जावन आसलें अस्तव्यस्त जावन आसूच्यानीक स्वाम्यान फस्ट ती केलें म्हळ्यार आंगार कट्टर रवींद्र शेणै आतां येस तो ताका भायर ताणे स्वाम्यान ती जबाबदारी मठ हा असेल पुस्तकाची पुरा जबाबदारी काणू ताका दिली तागेल दिली ताका विश्वास हा योग्य मनीस
आणि तांगेल सांगेन की हे पुस्तकाचे एक सामान्य ज्ञान कोरकार रे ताणे ती केले 8 जण विंगड विद्वांसाक अरेंज केले तेलगारी कळले ग्रंथाक्षर कळले संस्कृत कळले मलयाळम कळले कन्नड कळले आयुर्वेदिक कळले वेदांत कळले पूरा जणांक केले फर्स्ट ताण काम कसन केले म्हळ्यार हे पुस्तक पुरा विंगविंगड भाशेत आसनवे त्या विंगविंगड केले स्वामी अंक पुस्तक दिम कांदवे खंयचे पुस्तकां तूं वर्क कोरका विंगविंगड भाशेन केले एक पुस्तक कळ स्वाम्यान काण ताका दिया कन्नड कळ्ळें मलयाळम कळ्ळें संस्कृत कळ्ळें पुरा कळ्ळें कांडिल्लें अशी कळ्ळें तें इज तें ಒಟ್ಟು ಏನ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಕೂಟ ಸೋರ್ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಲೇ ತಿನ್ನಿ ಬುಕ್ ಕಳಲ್ ಕೊಂಚ ಮಿಂಗಲ ఎక్కువ ಬುಕ್ तो కొంచెం మిల రామాయణ आमगेल देव कोण रे वेदव्यास वे ताचे पुट राम सर्वे काम केल्यानंतर स्वाम्याने एक उत्तर सांगेन आमगेल एक आत्माक उद्धार जाल रे ते आम्ही तावळ सांगेन मग एक उत्तर मठा छास्ती मिगल्यार होडी आसती ही दुड्डू गेल्यारी वापास कोरयात जा गेल्यार ज्ञान गेल्यारी ना ते जाल्ले स्वाम्यानी पुस्तक आयुर्वेदा पुस्तक जाले बोनेन स्वाम्यान बरेल पुस्तक आमगेल सगळे गुरु परंपरा आयुर्वेदा निष्ठांत मुखार आमी उलयतात एक ग्रंथ तो काढल्यार पिटपिट घेता ते पिटपिट जमचे ना चैत्य ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ तो ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿಕ್ಕೇಕೋಲ ಆಸಿಲ್ಲೋ ತಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಏತ ಅಂತ ನಾವು ಕಣ್ಣ ಮಾದ್ವುಚ್ ಬಣ್ಣನ್ ಜಾಯ ಕಣ್ಣನ್ ಜಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮು ತಾಣ ये पुस्तक पळोनु एके योग म्हळ्यार आयुर्वेदा प्रिपरेशन म्हणटा आयचे भाशेत अक्कत कशी कोरका फुड आमगेल्या घरांनी कशी केसिने फुडें कोण इंग्लीश आतां एक 60 वर्ष फुडें ताप येयल्यार खंयचे डॉक्टर आले वतानी घरांत वखद करतानी आनीक अंगडीक गेल्यार वखदां अंगडीक गेल्यार हे रोगाक तो एक कशायाक किटकां दिता ते घेवन वचूं गा तें सुरवे हुनूत गा खतखतयतनी खतखतय न्हू हें पुरा काण तातूंत घालतनी सिजयतनी आनीक आतां राजीवान सांगिना तुमकां मन हांवचें म्हूण दिसता आमकां ते खतखतयन गेल्या नंतर तातूंत दोन हितून एक 3 इवांटो एकड करतनी आनी तें गेल्या नंतर तो कशाय दिवचे आज कशाय तें मेळटा अंगडी तें कसकी एक दिवस दवरला रे तो कशाय नष्ट आज कसकी प्रिस्क्रिप्शन इतकी नी गाल दिता ती पूण रब्बना पेरी ओड आम्ही नाम सांगिल्यार कष्ट पडता तुमकां नाका आमकां एक खरोच जाली हेच हाताक ओड नवादीक हाजी ओड बिझनेस साम्राज्य केल्या ताणें आमकां खर्च जालें म्हणून तेल काड रे ते आसीन तेल कोणकी आंडिल्लें नासीन थंय कुडा बेंगलोरान दवरता काडलें आं आज्यान तेल खंय कसान तें तुगेले बदामाचें शी काडलें बदामा तेल खंय बा इशी काण पळोवचें आनीक आमकां थावल तेल घाल गा ते ताका 60 रुपये खंय 100 ग्रामाक बदामा केजीक 600 रुपये आसा तातूंत दुखून तेल हाडल्यार 100 ग्रामाक बदामाक 60 रुपये जाता कशी आयुर्वेदाक वायट करतस नाका
कितलकी अंगडी आसा ती ओकदाची एक पंत सारस्वता अरिष्ट जंडू म्हूण सांगून कंपनीची दिले आमी पिळली ते कचकीची ते वेळेर कचकीच जावन ये गोड्डा पांग ये कचे पानक ఒక్కదాంతో శ్రేష్టమైన ఒక్కది జామ్ का आम्ही हे नाही तो ఒక్కది गाणं तीन करची कसं नाही कशी गुण जातलो आज आयुर्वेदिक ज्वेलरी एक बिझनेस ओड बिझनेस पूरा बिझनेस आम्ही अंगा वरदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी वळेरी शतमानोत्सव 10 वर्ष पुढे एक कॅम्प कोर का म्हण वाळकेश्वरान स्वाम्याल प्रितीच गांव आणि वाळकेश्वरम गेल मठाक नाव म्हणजे ओक्क दिमची मोडू तशी तसुकृतेन स्वाम्यानी वरदेन स्वाम्या मग जेमच्यानी प्ले केलेले वेळे निमगीन ते वेळेर स्वाम्यानी भस्म कांडिल्यान देवाल प्रार्थना करू तशी स्वाम्याल प्रार्थना करू या निंबी आम पिळंदी प्ले ग्रबिल ते मला मठ आगे गुण स्वाम्यान सांगला आमकां गत ना आमगेल मठ आयले आमकां ओक्कत मेळटा ते दुकून आमकां मठ दुकून ओक्कत दिम गा दिल स्वामी गुण जालो आम्ही ते वाळकेश्वर आसूचे ना मस्त ओक्कत दवरण्या चमकले आमी ते बॉटल काडली ही बॉटल काडली आमकां वच्चे ना स्थाना वता तेचे आसले हॉलान एल खंयचे ओक्कदा नांव आमकां मना वचना पुरा कसरकी नांव निमगीन आमी हे कसन रे ओक्कत हे काय नांव आयकनी म्हणल्यार आमी आयकन सादारण हे पुरा पेटंट ओक्कत स्वामी कसन पेटंट रे म्हण हे दशमूलारिष्ट खंय कसन केले आम निमगीन दशमूलारिष्टाक खंयची एक ओक्कदाचे एक झाड कुडसिले आणि ताण इंग्लीश खंयची एक नाम दिले आणि ते पेटंट पाप हे केलेलं दशमूलारिष्ट केलेलं ऋषी सरस्वती तांणी पेटंट केमच्या शूर केल्यार खंय वचून रप्त नसेन की तेवी होड बिझनेस आम्ही ताका नाही सांगता ती हे विशयांतर गेले नाही खंय खंयची स्वाम्याक प्रत्येक स्वाम्याक आयुर्वेदांतू अत्यंत प्रीती सांगून येयले न्ही त्याक आमगेल जीएसबी समाजाक न्ही आयुर्वेदाक संबंध आज काली नाही 5000 वर्ष दुखूनच मिनिमम कित्या व्हडोड निष्णाद आमगेले अंत आशिल्ले तुम्ही ऐकिने नसकी ना की होर्तुस मलाबारिकस पण एक ग्रंथ वर्ल्ड फेमस ग्रंथ तो आमगेल भाषा आमगेल देवनागरी हूड आमकां पुरा व्यवहार स्वाम्याक जनपदांक बोनेन स्वाम्याल कालाक वर्देन स्वाम्याल कालाक पुरा ते पुरा देवनागरी लिपीन बरोवन आमगेल भाषा संस्कृत जलरी भाषा सुचे हिंदी जलरी देवनागरीची समाधान संस्कृत नाम का जतन लिपि हिंदी के नाम जाम का जतन आमगेल भाषे संगू गेले तेवळेरी होर्तुस मलबारिकस आता प्रिफेस घाल्या म्हणून रुका समका तो बूक बरयलेलो ओक्कदा झाडा बूक मलबारांत आशिल्ले 600 ओक्कदा झाड 600 झाड आज जलरी रिसर्च केलेले ते बॉटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणून तंतुले सांगे नमगेली आजी स्वामी 300 झाड मेळतात 300 झाड आजी मेळना आमकां कळ्ळां कसन म्हणून 200 आला की गार्डन केलें ना कॅलिकटा केलें ना बॉटॉनिकल गार्डन कॅलिकटा की कणुरान ते कळ्ळां ते वेळेरी आमगेल ते गजान अप्पू भट विनायक पंडित आणि ते गजान नान गोरनो ते वेळेर तांकां डच कळटाने 17th century 16th century ते वेळेर तांणी आमगेल भाश मलयाळम डच आमकां दिसता हिंदी संस्कृत 4 भाशेन हे झाडाक कसकसन नांव म्हूण केल्या
केरला सरकारान किती केले बुद्धवंत आमकां आमी पाप लोक न्हय आमकां असं गोत ना न्हय आनी इटी अच्युतन म्हूण एकलो तो वैद्योच एलपी डिस्ट्रिक्टांत आजी तागेन घर न्हेसतय ताण तो पुस्तक होर्तूस मलबारिकस म्हूण सांगून पुस्तक केल्ला म्हूण केलें ताका एक स्मारक करू सरकार भायर सरलें इटी अच्युतनाक पुरुषोत्तम मल्ल मेल्यार समज सांगिल्यार वर्देन स्वाम्याला पूर्वाश्रमाक कुडबेच्यो तो ताका कळ्ळें तो एक हिस्टोरियन ताणें आज आमी गौरवान सांगता की पुरुषोत्तम मल्ल्याक आमगेले भाशेक एक मर्यादा दिलेली आसा जाल्यार ते पुरुषोत्तम मल्ल्यान कोंकणीक 18 शेड्युलाक हाडूंक प्रधान पात्री तो एकलोच वन मॅन शो म्हणका जाता कोणेय ना ते त्यावेळ मैसूर स्टेट ये कर्नाटका स्टेट नाही निजलिंग पादान बरें या पत्र आमगेले भाशे मर्यादा दितू हाणे मन शेड्यूल जाम का और सोम्याल चमकोल आमगेले सोम्याल चमकोल भाशे दीम का स्वामी भाशे तुका पार्लमेंट समिती उल्लोमचे तशी देव अनुग्रह करत रे स्वाम्याल आशीर्वादा बलान ताका पार्लमेंट समितीन दुखून आमकां दिसता एक म्हयने भितर लेटर येयना तूं कसल तुगेले भाशेक प्राविण्य आसा ते मर्यादा दी मेळ्ळें स्वामी प्रूफ कर तूं प्रूफ केलें ताणें आंडिल्लेली 18 शेड्युलाक आज आमगेली भाश देवनागरी लिपयेन तोच पुरुषोत्तम मल्ल होराटकार होराट म्हळ्यार छंगाग तो चमकल सरकार ते कॉन्फरन्स केले ताणें एक निमगेर आनी तूं एक प्रिफेस ते प्रिफेस आतां केदराय ते पुस्तकाक गौरव कशें की प्रिफेसाक प्रिफेस बरयली आनी दोरके भाशेन हांगासर डच युनिवर्सिटी तांगे लायब्ररींत आसा ओरिजिनल ताची कॉपी ताणें सांगीन आमगेली महाराणा कॉलेज म्हणून महाराज हांगा ट्रिवेंड्रम आसा तांचो आसा ते प्रिफेस लेडीज कॉलेज थंय ट्रिवेंड्रमा त्या प्रिफेसान बरयल्या की मिगेले वळखीच्याक पेट्टोवन आमी हें पुस्तक थंय काम करता म्हळ्यार फिल्डां वचूं काय न्हय काम करूंक केले कडेन मिगेल वळखीच्याक हांव पेटयता म्हळ्यार हांव पेटयत रे तुका म्हळ्यार तुगेले अंडर काम करच्यो धन्य विंगड वळखीच्यो म्हळ्यार परिचयाच्यो तशी ते एक बेसार आमगेले भाशेंत तें इटी अच्युतना करचें सोळ आत्तें जाल्यार कुट्टिगलुडे कोर्तूसल मलबारिकस म्हण पेर एक पुस्तक बाल साहित्य परिषद म्हणून केरळान दुखून प्रिंट केल्या आमकां मेळ्ळो पुस्तक मेळ्ळो खंयीय जाल्यार हे विनायकान अच्युत भटान कोणानय नांव ना अपू भटान कोणानय नांव ना पुरा इटी अच्युतन पळय ह्या हिस्टरी कशी वायट करता ती आमकां ह्या आजवरान सरकारान 1947 दुखून हेच केलें ना आनी ते सांगू गेल्यार विंगड कसं की नांव निकलता ती असो आमगेन सब्जेक्ट न्हय तशी कितल वर्ष दुखून आमगेले आयुर्वेदाक तितलें प्रामाण्य आमगेले मठान जाल्यार समाज आसमेळा स्वाम्याक असू काही नव्हे शुर्वेके हांगा राघवेन स्वामी आसा ते वेळी जाल्यार अत्यंत निष्णात आमगेले आतां भुवनेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हूण सांगून केलें हॉस्पिटल आमी निमगेन स्वामी म्हळ्यार स्वाम्याक एक मनान व्हड अशी आमगेले एक वैद्यशाला सुरू कोरका रे म्हूण 1986 भुवनेन स्वाम्याल शतमानोत्सवा वेळेर प्रोजेक्ट केलेले ते वेळेर कोरका म्हणलें कितें आयुर्वेदीक आनी कशेंय करनी 2013 तूं आमगेले एक स्वभाव कशी म्हळ्यार आमकां आत्तां जाम म्हळ्यार आत्तां जाम काचीच नाजाल्यार जमना ताचे मागशी पडटली नाजाल्यार काम जमना आमी दोरके
ते वेळे रे स्वाम्यान ते बेजार सुचे तुम्ही करताय की ना निम्गी नमी अंगा कोरिया स्वामी खंय का बसरू राखल्यार कोणी जायनार कोटेश्वर राजा व कुंदापुरा काम 2010 चातुर्मास आवळेरीचे एमएस कमिटी संघा व्हड युनिव्हर्सिटी काम म्हण व्हड पुस्तक प्रोजेक्ट पुरा कोरनाले स्वाम्यान पळयने आमकां आयकांडा केने हरिद्वार आसूचन आम निमगीने कोरची कोण स्वामी ये ताडी कोरका की आम्ही कोरचे वता मला कोरना म्हण कोण करताना कोरची करता रे मला कोरना ते जाले त्यार वरक्यान कसा नाही ना ते गावान डायग्नोसिस सेंटर करची खाई अशी करची खाई तशी करची खाई वय ना उडकासाच्या बरो बीए प्रभू येसिल्लो अरे हे काही जाम ना म्हण स्वामी सांगता असं हे काही जाम चेवची नाही म्हण जाम कसा मी करा म्हणून स्वाम्यान मागीर कांय जायना मागीर स्वाम्यान बेजारचे म्हळ्यार समाजाक प्रयोजन जमचे विशय यो आमी बेंगलोर चातुर्मास जाय न्ही स्वाम्यानी थोडे हे आसीन आमी कोटार बीन न्ही स्वामी कुंदापुरा आसीन जालें हे विशय येयले ते कसन जालें हिंगल्यार हांकां आपेलो ब्रह्मावर आपेलो उडगासमका एक कोरका रे नहीं कोरचा स्वामी जाय ना तुमकां इतकी जाय दुडू फर्स्ट ती केलें म्हळ्यार चेक बरें करा आनी एन्ना दिवस भितर स्टार्ट कोरका कोटेश्वरान कोरया रे फर्स्ट आगेल्या कोणाले श्रीधर कमतील अंतू भितर अंगडीत मागीर तर हॉस्पिटल केलें जालें नाम घालका ते सब्जेक्टा खातीर हें सांगीन स्वाम्याल चमकली 2000 तवळी आमकां दिसता 13 जैसर आसूचें अंकल आमगेली नाम निमका स्वामी निमगी तयार रे मेले कोणें नातिल्ले वळे पांय चिड्डी तसी निमगेन स्वामी खंयचें नांव म्हणजे आमकां आमगे सगळे गुरु परंपरा आयुर्वेदा निष्णात आमगे मेन सब्जेक्ट म्हळ्यार ते दुखून शुर्वे स्वामी कोण यादवीन स्वामी तांगेल नववार घाला तेन्ना ताका फर्स्ट यादवेंद्र मागीर मालिश करूक ते बोनेन स्वाम्याल नवार ते आमगेले मुखारी निमगेन निमगेन मागीर आमगेले मुखार स्वामी ते हें घाला रे बोनेन स्वाम्याने तशी तू मुखार राघवेंद्र स्वाम्यानी एक स्वाम्याक शिष्य स्वाम्याक एक गावान सौख्य ना जालें भारी कष्ट म्हळ्यार भारी कष्ट ते वेळेर स्वाम्यान लागीं रब्बून ओक्कद कोरनो तांकां गुण कोर दिलो तांगेले बरें नेनस तांगेले गुरू ना राघवेंद्र स्वाम्या बरें नेनस तुम्ही व्हड एक काम आमकां करून दिल्लें मागीर राजेन स्वाम्याल स्वतः एक पुस्तक आसा शरीर विन्यास म्हण स्वतंत्र ग्रंथ स्वाम्यालो आज वर आमकां मेळ्ळी रे पळोवंका इथे आपलं मस्त कोण कोण बेश्टी तें आमी एकल्या न्हय आनी कोणाले दिमच्या जात तुवें तें प्रत्येक स्वाम्याने तांगे अनुभव आयुर्वेदांतू प्रतिफलन केलें आसा ह्यो पुस्तक खंडीत आसूं का की आमी ते खातीर सांगिन ताणें पुस्तक पळोवचें ना ताका अमूल्य ग्रंथ तो बोरेन स्वाम्याल आसा मागीर तें बरयलें आसा सोपूर कोर मागीर केलें तें पिट जातालें तातूंत थोडे काळांनी एक बूक केलो तातूंत एक बूक आज यो आज आमी यो इतली केलें आमकां विचारांच्या प्रधान ते म्हळ्यार हें पुरा डिजिटल केलें
डिजिटल जाल्या नंतर कोरोना महामारी येयली. आमगेल उत्तम विश्वास येता म्हगेल्यार हे कोरोना महामारीक आज तू ओक्कत आसता आमगेल ग्रंथांतू. आमगेल एक विश्वास लक्षण तर आता आयुर्वेदिक म्हगेल्यार मस्कीर करतली खंय जठराग्नी आस. आता राजीवान सांगीन वय जठराग्नी आता हांगा खंय आमी कांय पोट आनी पिसुल्या ऑपरेशन केल्या. ऑपरेशन करू सी केले नाही कोणे सुश्रुतान. शस्त्रक्रिये पितामह म्हणता ते तवा लंडन युनिव्हर्सिटी तो फास्ट थंय आसूचे तागेर सुश्रुतान फोटत हांगा खंय आस कोणेय दिसच न्ही मू. वायू जे अग्नी स्वभावित की सर्वभक्षक सर्वे भस्म करचे. आम्ही पोटा हांगाला आहार खंय पोटा वचे बेसचे सर्वे भक्षक करचे तेन्ना ताका अग्नी म्हण सांगिन ऍसिड म्हणून कळतव त्या वेळेर. कळला ते खातीर तांणी तो शब्द दिलो पित्त. खंय आयुर्वेदांतू स्पष्ट आसा पित्त आमगेले मन आयत की पित्त म्हण सांगिल्यार ओंकूंक घालचे हेल्दूम पित्त वय न्हय ते न्हय पित्त. अष्टांग हृदयान स्पष्ट सांगिल्लें आसा ते आमी ओंकूंक घालचे ताजे भेतूम पित्ताच्यो भायऱ्यांच्यो वस्तू तो ते पित्त न्हय स्पष्ट सांगिल्लें आसा. शिरवेक येता अष्टांग हृदयान आमकडून घास वात म्हणजे खंय वात वाद म्हणजे शब्दावरती ते आयुर्वेदांतू दुःखे कारणीभूत जामचे वाद ताका वाद गॅस म्हण आमी ते गॅस म्हणटात. वात म्हळ्यार गॅस न्हय गॅस न्हय दुःखे कारणीभूत जामचे वात. आमगेल कितले लोक आगोत आस आणि हांचे कॉम्बिनेशनांतू व्यत्यास येयल्यार तो रोग जाता. आमकां आयुर्वेदीक कळणार आमी आयुर्वेदीक शिकनी कोण इलेक्शन नाका एकडे आमच्या बरो ना म्हणून सांगना ती जाल्यार आमी वाचिल्ले मना म्हणटात आयकिल्ले म्हणटात हें आयुर्वेदीक हे वाद पित्त कफ ओटू जाल्यार रोग व्यायाम आमी निमगी ती व्हायरल फिवर खंय इन्फेक्शन खंय हाजे नंतर इंग्लीश डॉक्टरांक कसलो शब्द आसा खंय आमी निमगी ती कोणाक निंद केलेली न्हय. तांगेल्यांत खूय सामान्य ज्ञान हार्ट अटॅक आसा म्हूण सांगीन कोण वेदांत. हृदरोगम मम नाशय सूर्याल प्रार्थना करता हृदयाचे तेजे हार्ट आमगेले नाश कर रे. आत्ते लिवराक इंग्लिशान ओक्कत ना आतां जॉन्टीस जाले दिमची ते Li52 न्हय आयते तेच न्हय आं ते खंयचे दुखून काडल्यान की आमकां आयकोत ना नेले नेल्ली न्हय असो खंयचेच रोगाक आयुर्वेदांत ओक्कत आशिल्लें. कॅन्सर एक नवो रोग वे न्हय. आमगेले संस्कृत कन्नडान नांव येता कितें ताका कॅन्सराक अर्बुद अर्बुद म्हण न्हय ह्यो अर्बुद शब्द खंयचो रे संस्कृत. ब्लड कॅन्सर म्हण लुकोमिया म्हणटात ताका ओक्कत बरयलें आसा आमी वाचिला तो ग्रंथ सान वितलोची लुकोमियाक ओक्कत
अर्बुद म्हणजे शब्दावर तू इत्ते म्हण आम्ही इथे आता शब्द दिवना सुका आमगे लॉजिक संस्कृतान परार्ध संज्ञा म्हळ्यार अर्बुद म्हणतात लॅक इतकी कॅन्सर म्हणजे शब्द इतकी रोग आमगे लॉजिक रे समस्या पुरो चुकेस पुरो ये कॅन्सर रोगस ये आमगेले देहांतुवस खंचकी एक काला की ये भारेंचे आहारान प्रधान म्हणजे आहार तवळी आण सांगीन दिनेश कमतीन पुढे आमगेला आहार रात्रीचे दही पिमच्या ना म्हणून सांगता न्ही आजी दही रात्री पिमका आमकां रोग चड येता म्हळ्यार आहारा निमित्त म्हणून वेदांत दही सांगता मनशा बुद्धी पाड करचे म्हणून सांगता चांग विचार दिवचे आहार म्हणून सांगता तशीची आयुर्वेदिक सांगता आयुर्वेद सांगता लिंकत ये आमगे इतिहा ये पुरा बरेल वेदव्यासता गेले अंग ये पुरा आयुर्वेद म्हळ्यार वेदाचे ऋग्वेदाचे अंग आयुर्वेद सांगता 3 घंटे नंतर आहार खावचे ना आमगेले ताका तामस आकार 3 घंटे जाल्ले निवल्यान खावचे ना एक अध्याय करून दवरलो भगवद्गीतेन कृष्णान काटवालम्म पुरा आणि आहार खंयचे आहार खातकी खंयचे बुद्धी जात म्हण सांगता तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पळया आहारा निमित्त आज कॅन्सर पुरा आम्ही ऍसिड खातात विष खाताय रे नामण आम्ही सांगनात आहार प्रधान पुढे मनशाक एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आसा मी हॉड कॉम्बिनेशन ना बेस्ट कॉम्बिनेशन शीत दही ताका मीठ घालका आपोल मिक्स करून खावका भारी रुचित वय ना भारी रुचित खामच्या ना म्हणून आयुर्वेद सांगता आपोल नीक विपरीतार्थ सुचित म्हळ्यारी आमक सिक्के दिते म्हळ्यारी जिब्बेन सांगीन ऐकू का बुद्धीन सांगीन ऐकू का जिब्बेन मला रुचयेन आणि आयुर्वेदा विरोध करच्या कारण किते पथ्य पथ्य म्हणजे शब्दावर तू इथे हित तुगेल जिब्बेक हित असीन खामच्या ना पोट्टाक देहा हित असीन खा आजी इंग्लिश खंय गेले की न्यूट्रिशन खंय नवा हॉस्पिटलांत एक आसा तो रोग कसर म्हण दिकून धरता मागीर तू कसन खामका खामच्या न जे म्हणू तो पहिला प्रिस्क्राईब करता तागेल वच न्यूट्रिशनाली ऑड ऑड हॉस्पिटलांत वय नवा ते हे प्रधान आमगेल मालगड्यान कितल शतमान पुढे कितल सहस्राब्द वर्ष पुढे हे सोदून काळी आंबळया तशीच आम्ही विषयांतर गेले नाही आहार तशीची अंतूय जाल्यार आमी सांगून येयल्यानी स्वाम्यांनी तस्सल विशया वरान रिसर्च केलेलो बूक यो लुकोमियाक वरान आयुर्वेदांत ओक्कदस हिंगिन आमी दवळ अंतुयस मेळतं आमकां बुकार हे ज्वराधिकरण म्हळ्यार व्हड पुस्तक रे ते वेळार आमगेले मनान तूं महामारी येयल्या ओक्कदस्तनेची सोदुका हें पुरा कळ्ळें हें पुस्तक कानू राजीवाल दिलें तो मला वैद्य ताणें वखद करचें ताणें करचें म्हळ्यार आजी कोणाक निंद करचें तेई BAMS तें पुरा तांणी शिकचें कशी म्हळ्यार इंग्लिशान शिकचें न्हू रे आयुर्वेद शिक्का जाल्यार केदाना म्हळ्यार कणादम पाणिनीयांच्या सर्वशास्त्रोपकारकम व्याकरणीक तर्क शिकिल नंतरच आमकां आयुर्वेदिकाक हात घालूं म्हळ्यार युक्ती चिंता कसन जाम काम ये कोलका आमी सांगितलें तूं एक पळयत रे तें सांगितलें मागीर तें सांगितलें तें बुरा काम केलें मनशान ते वेळार ताणें हें केलें ना इतलें ताका सांगितलें होड करून करी ते टीव्हीन पळोवन करी हाडलें कोंजाडी सूचना हाडलें बूक हाडलो एक आमकां दिसता एक 7-8 म्हयने इतल सान बूक दिलेलो वाचूक जायना इतल सान सस्मा पशी सान अक्षर भूत कन्नाडी गॅलरी कोण ते
दिले त्या मध्य पळोवच्यानी पुरा अज्जे खंयचे ते दोरक्या योग देवनागरी लिपीन दोरकी आसच्या पुरो स्वाम्याल अनुभव नवें बूक कोण हाडलो मागीर ओरिएंटलाल दिलो तुम्ही DTP काड रे DTP कोण हाडली हे आमगेल मनांत ह्यो पुस्तक इंग्लिशान कन्नडान प्रादेशिक संस्कृत कोणाक कळेश ना मलयाळमान प्रिंट जाम का सर्वांगी उपकार जमचे जाम का ज्ञानेश्वराक पेलो मंगळूर चातुर्मासा वळे एक काम करू कार्य तुम्ही डॉक्टर पळयत स्वामी ताण मागीर ताका दिलो सजिताक तो मागीर आमी एक पंत हरिकंडी येयलेली आमी आपेलो मेला आमकां ते वेळेर जामकां मेला जामकां ते मातशी पोडका ताका आपेलो खंय पावलो तुगेलें पुस्तक आमकां दिसता डिसेंबरात कुंदापुरा साकून चमकेलें न्ही निमगेर तें जात्तस स्वामी जात्तस आमकां तवली दिसना ताणें कसं रे काम करडी म्हण कळव तुका मागीर ताका हें जालें मागीर एक 4 म्हयने भितर नरशिंह जयंती दिवस सकाळ तो पुस्तक घेवन येयली मनां तशी दिसना मनांक गेलो तुका कसन दिसना म्हटल्यार यो पुस्तक पब्लिश कोरका पर बसरूराम पब्लिश कोरका इतिहा बोनीन स्वाम्याल महावृंदावन सुच स्वाम्याल एक प्रितीचे म्हटल्यार आयुर्वेदीक आमगेल समाजा जाल्यार मस्त बदलावण करून दिलेले स्वामी ते तांगेल प्रितीचे और स्वाम्याक तांगेल मनांत तांगेल नवार एक व्हड उद्यान कोरका म्हण आयुर्वेदीक कित्याक मला झाडाचे देवान लेखून दिले समया भितरी 4 म्हयने भितर आमी नाक्क म्हूण सांगेन संबयत तें उद्यान करून दिल्लें देवान म्हळ्यार स्वाम्याल दय म्हळ्यार तितली तांगेल प्रितीचे तांगेल पुर्वाश्रमाक घराक नांव धन्वंतरी मठम आमगेले पल्लीपुरम मोठ आसा तेज मठाक समज सांगिल्यार MS कामती मंजेश्वर सीताराम कामत न्ही तो पल्लीपुरम सीताराम कामत बोनेन स्वाम्याल पुर्वाश्रमा कुडुंबेच तो ताका बोनेन स्वाम्यानी नाल्यार तांगेल घराक नांव धन्वंतरी मठम आज काय ना थंय तांगे लास्ट असेल कृष्ण कामती तो कृष्ण कामत कितले म्हळ्यार एक बायल मनशेक 98% किडनी फेलियर किडनी ट्रान्सप्लांट कोर काम सांगेन ताका भस्म प्रयोग देव किडनी ट्रान्सप्लांट कोरना तेना अर्थ आसा जाल्यार ताका एक 110 वर्ष एक 20 वर्षा फुडें खबर तांणी सांगतात तिका गोडकोर संपूर्ण गोडकोर सोडलो कृष्ण कामत व्हड नांवादीक असो स्वाम्याल पुर्वाश्रमात फुडेंच तांगेल तेंच धन्वंतरी मठम तांगेल अज्जेरी हांगाची एक जामकां म्हण आमगेल मन कशी करचे काण पुस्तक प्रिंटिंगा दिलें अतुला पेलो आनी कित्याक स्वाम्याल नांवार केलें स्थापन आमगेल स्वाम्याले आनी ताजे उद्देशूय कसो न्ही म्हळ्यार हर्बल गार्डन स्वाम्यान केलें ट्रस्ट आशिल्लें आनी तूच कोर काम म्हणून आमगेलें मन आशिल्लें मागीर मॅनेजमेंट करूंक कश्ट जाता थंयचे आंगाय भोमच्या कश्ट जाता तशी मागीर तें ट्रस्ट केलें ना तांकां दिलो ह्यो बूक ओरिएंटल आकारान करूया नाका आमगेल स्वाम्याल नांवार ओरिएंटल आकारान मस्त पुस्तक पब्लिश केल्यात आमगेल स्वाम्याल नांवार केलें स्थापनाक स्वाम्याक एक कीर्तनाक स्थापनाक शिश्यान कर्तव्य तशी आपण दिले प्रिंट कर रे तें प्रूफ पळोवंक प्रूफ पळयत सुचना इंग्लीश इत्याक म्हणल्यार आनी तूं मस्त योग देवनागरीन एक वैशिश्ट्य आमगेल भाशेक आमगेल समाजाक आमगेल मठाक गौरवा विशयकी येद्दोल वरक्यान कोणेय पडी संस्कृतान ऐकिने नस मलयाळमान ऐकिने नस योग कन्नडान ऐकिने नस योग योग म्हळ्यार प्रिपरेशन ओकदाचे कोणेय देवनागरी लिपीन दोरकी भाशेन ऐकिले नसवे भाषेक पोषण कोरका म्हणून स्वाम्यानी स्वाम्याक संस्कृत कळा आसी न्हय आतां वर्धेन स्वाम्यानी कितले की श्लोक संस्कृत काव्य बरयले नस बोनेन स्वाम्यान केले नस
ते स्वाम्याक संस्कृतान करू वे होड नाही. हे आमगेल भाशेक मर्याद जामका, आमगेल भाशेक गौरव जामका, आमगेल भाषा वाडूका म्हण साहित्य वाडूका. स्वाम्यानी स्वतः ते बूक तशें बरयले, योग केले, केलो योग आसा ताका कमेंट्री कितले बुद्धवंत स्वामी. हे खातीर आमी सांगू वतात. पेरी एक मनशां आयले आमगेलो लोंचना, तो प्राय जालेले पांया दुखी कस ते ताका हे नाही कुर्टाचे ना ऑर्थो नाही आहे ते नी प्लॅन नी हें करचें पद्मनाभशेणी तो डॉक्टर. स्वामी आपण अशी करता, आपण हे करता आनी हांव आयुर्वेदीक न्ही का इंग्लीश ॲलोपॅथीक मेडिसीन ओट्टू कोर एक रिसर्च कोरक वता. स्वामी आशीर्वाद द्या आमकां. हो वय रे चांग विशय यू तलतान सांगीन की स्वामी 1980 सांतू तेच अर्बुद 1980 सांतू उत्तराखंडात एक संन्यासी ಒಕ್ಕ दितसिल के कसं ಒಕ್ಕद म्हण कळला. ताण दिनचेसीन आर्सेनिक ಒಕ್ಕद आर्सेनिक लिथियम नी म्हणस मो तशीच आर्सेनिक दितसिल तो ताज्यान गुण जाता आशिल्लो मॉडर्न सायन्स विश ते आर्सेनिक आर्सेनिक विश ते केल्यार मनीस वता जाल्यार ते सान म्हयने हें करून दिल्यार ताका गुण जाता. आतां निरंजनान सांगीन ते खातीर आमी सांगता आसता ते वेळेर तांकां कशें कळटा आज वखद मॉडर्न सायन्स दिता खंय आमकां कळला रे आर्सेनिक वखद खंय एक कंटेंट्स तेंच खंय लुकोमियाक. आमी पेरी हे विशयी सब्जेक्ट सोमेश्वर आयलेन हेरदूस आपवले तांणी यो विषय आमी एक सांगिल्ले तांकां हे आश्चर्य पळयता आसा ती इति म्हणल्यार रे हे पुस्तकां शुरवे श्लोक आसूचे. आतां भाशेन सांगता जाल्यार देवनागरी लिपीन आशिल्ल्या ज्वराधिकरणांत अधिकार की अधिकरण की आमकां गोत ना रे. संस्कृतान अधिकरण जाता अधिकार अशें की आमकां गोत ना. जो अधिकारू म्हणजे टेक्निकल वर्ड्स हे असतात ती फर्स्ट श्लोकूच देवनागरी तांतू श्लोक कोरून ब्रॅकेट आणतो कमेंट बरें ताका नाम आर्सेनिकाक आमगेल ग्रंथान विषशिला. आर्सेनिक म्हळ्यार विषच. स्वाम्याक कशी कळतान ते विषशिला म्हणून ते वेळेर आनी कंटेंट्स घाल्ल्यान तातूंत ते म्हळ्यार विषशिला दोन प्रकाराचेर आसा. तातूंत ही विषशिला न्हय काडका ही विषशिला काडका. आर्सेनिकांत दोन विभाग आसा. तसल ग्रंथ कितल बुद्धवंत आणि ज्वराधिकरण म्हळ्यार एक ताप विष आता सांगिन विष घालची त्याग म्हळ्यार ताजे हें चोडचे केमिस्ट्रींत कितल मुखार आशिल्ले आमगेले मालगड पूण पळया आमी म्हूण सांगीन न्ही आमी आमगेले सनातन धर्माचे अंग कितल विचार आशिल्ले तांकां तितले बुद्धवंत आमगेले. रसतंत्र ह्यो पुस्तक म्हळ्यार रसतंत्र तांकां सम सांगिल्यार रस आसा मत पळय न्हय तशी आशिल्ली बूक यो. तांतूय प्रधानता आपुनीक आमी मना वेलेल मणकेची तांतू बळेल बौद्ध चुक्कल मनशाक उटक्राम जे आशिल्ले ताप हे व्हड पुस्तक रे. इतूल व्हड दाट आसा जाल्यार तो पुरा प्रिंट करूं समय अवकाश ना. आयचे दिसाक प्रिंट कोरका आमगेल जनांक आमगेल जना आमी सामान्य जनांक ह्यो सामान्य जना न्हय. ह्यो सामान्य जनांक तांणी सांगीन आमगेली हे BAMS डॉक्टरान न्हय स्वामी ह्यो PG स्टुडंट आनीक रिसर्च स्कॉलरांक संबंद पावलेलो पुस्तक यो तेच सजितान सांगीन आमगेली तो एक प्रिंसिपल तो सल संबंद पावलेलो पुस्तक यो.
आणि तू मस्त नाव दिल्या हिंदुस्तानी वैद्ये दोरकी भाषेन यो खंयचे ग्रंथ तू मला हिंदुस्तानी ग्रंथ खे गंजकीच कोण बरयलो हिंदुस्तानी ग्रंथ म्हणून आम्ही पळयनी आयकनी कोणे आयकनी आणि तू कितलकीच ग्रंथ तू इंट्रोडक्शन दिले हे श्लोक दिले खंयचे प्रमाण काम कोणाक गोतना ते पुस्तक आजी प्रिंट जे आयनी तवळी असीन ज्याला कितल पुस्तक आसचे असतील आमगेल समाजांत मला आमगेल समाजा मुमांत आमगेल देशांत आजी कसेन की असो आमगेल देशांत आजी मी सांगून रब्बेता ती कळवून तुका मस्त वेळ धा जाल्ली इते कितल की आमगेल मालगड इतले वर्ष येम पुरा मार्क्स दवरलेने जाल्यार एक असं आज गव्हर्नमेंट सरकारान जाल्यार आमगेले आयुर्वेदीक मुखार म्हण आयुष डिपार्टमेंट म्हणून केलं आयुर्वेदिक होमिओ ज्याला आम्ही एक सांगता ती आयुर्वेदिक होमिओ कोणचे इष्ट नातील मनीस आम्ही युनानी करचे नाही आयुर्वेदिकच ज्याला सरकार ताका कोरका कशें जाता न्ही ते मला वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट करूं गेला कशें जाता पळया एक छान एक काम आज दिसून सरकारान इतिहास जनपदांक चांग जाम आमगेलें शास्त्र आमगेलें सला सिंत शास्त्र इतले वर्ष ना आसिन्ने तशी मुखार येयल्या ती चांग एक काम तशी देशाकच बर जमचे तशी देशाकच एक मात्र जमचे तशी त्या मलगड स्वाम्यान केलेलं गुणा पुस्तक जनांक गुण जमचे तशी स्वाम्यांनी ते बोनेन स्वाम्यांनी एक सांगून रब्बेता ती आजी जलेरी ऑक्कद ना इंग्लिश मेडिसिनरीन तू मेडिसनान तू अतुल किणी म्हूण एकलो मनीस कोचीन तू तेन्ना आमकां सोदितच आमकां मेळटलें पळोवंक अतुल किणी मनशाक सिसोडेन चब्बिले क्रोकोडायल शब्बूल स्वाम्याल गेलो स्वामी कोचीन तसिल्ले बोनेन स्वामी इतरे तो कोचीचोच वृण ते आमगेल्या कशें म्हळ्यार वृण तातूंत तें येता ते वृणाक हें वृण अशी तशी ताका गुण कोरून तागेले पाय सम करून दिलो आजी जलरी मॉडर्न सायन्सान तू सिसोडेन चब्बिल्यार ऑक्कद ना इत्याक म्हळ्यार त्या सिसोडे आमी तांगेली इंग्लीश डॉक्टरांनी सांगीन आमगेली त्या दंतान तू भितरी येस खंय बॅक्टेरिया ती बॅक्टेरिया वृण करता खंय तुका ते वृण केलेले पुरा काडता इतकी आस मुद पाय गोड आंबटायज तसल गुण केलेलं पुस्तक स्वाम्याला अनुभव बरोवन थोला तर कितले आसतले आमगेले ज्ञान भांडार स्वाम्याक ते स्वाम्याल प्रितीच गांवांत तूं जामका ते वर्देन स्वाम्याक अत्यंत प्रितीच आमी सांगून वर्देन स्वाम्याक आयुर्वेदीक मला आनीक एक प्रीती तांगेले गुरूल प्रीती म्हण तांकां प्रीती त्या स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस ओड चांग जाम आजा लघुविष्णू की तशीच देवाक हे पवमान की अशी नाना प्रकाराचेर सेवा तेजी सुंदरकांडा हवन इत्यादी करून देवाल चरणांकडे समर्पण केल्या हें ज्वेलरी ही आम्ही समर्पण करची न्ही देवाक इत्या मला बोनेन स्वाम्यांनी की मालगड स्वाम्यांनी हें करून स्वाम्या समर्पण केल्या ते आम्ही वापास पुनर इथे हें करचे प्रिंट करचे आयच्या दिसाक जाल्या इत्या जनांक उपकार जामकां आनीक देशाक जनपदांक बर जामकां इत्या शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर सकजल खंय धर्म करूं जाता ते म्हण शरीरच आयचे म्हण की नाही हे शरीर इत्या दिल्या देवान साधन शरीर इदो हाळू माडबेडी शरीर दिल्या देवाले सेवा करचे खातीर तशी चांग देह दिवन जनपदांक आणि हे पुस्तका जाल्यार चांग एक कीर्ती दिवन चार जाणांक उपकार जावन आमगेल्या समाजा जाल्यार विशेष कीर्ती पावची तशी आनी हे जाल्यार मुखार असले पुस्तक आमगेल्या समाजांत एमची तशी कोणाल घरांत आसता की तांणी भायर हाडचे तशी देवान अनुग्रह कोरका आनी विशेष जाण तूं काम मस्त जाणांनी प्रितीन श्रद्धेन काम केलें आसा वैद्यांनी केलें तें काम विशेष तांकां जाल्यार बरें कीर्ती दिवन तांगेले कोण येता ती कश्ट रोग लोकांत होर कश्ट म्हळ्यार अनारोग्य आरोग्य जाल्यार मनशाक सर्वय मेळ्ळें अनारोग्य येता की अनारोग्याक गुण करून चांग मनान तांणी चिकित्सा केलेल्यान तांकां जाल्यार चांग मन जाम तांगेली कीर्ती आनी के जाल्यार विरुद्धी जाम विशेष स्थान मान गौरव तांकां मेळचे तशीच आमगेलो समाज आसा ती आनी के जाल्यार समाजाक बरें काम करचें तशी देवान विद्या दिवन प्रजार बुद्धी दिवन
समाजा भितर परस्पर ऐक्यमत्य देव सर्व विषयांत समाजाक बरेपण करून दिमका म्हण व्यासरूपती नरसिंहाली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशाली सर्वे स्वाम्याल महाचैतन्यांत तंतु विशेष जान केशवन स्वाम्याले भुवनेन स्वाम्याले वर्धेन स्वाम्याले सुहृदेन स्वाम्याल महा आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्याकडे प्रार्थना करून रबेतात श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र